पवारांचं उपमुख्यमंत्री पदाचं शपथविधी संपन्न. मडगाव पालिकेचं क्लार्क योगेश शेटकराक 7 दिसांची पोलीस बंदखण. सोप्याकारांचे पैसे गायब घेऊन जाल्लो फरार. फाटल्या 6 महिन्याच्यान पोलीस घेतले सोद. कुरचडे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया फ्रॉड प्रकरणात मॅनेजर आनंद जाधव 14 दिसांची न्यायालय बंदखडी. मुखेल मास्टरमाइंड तन्वी वस्ताकूय पोलीस बंदखणीत आनीक 1 दिसांची वाढ. आणि आता खबरो विस्तारान. महेश कोनाटकर हल्लो प्रकरणात मांद्रे पोलिसांनी 2 दुबावितांक ताब्यात घेतले. तसेच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केली. 3 आड अजूनही फरार आसात. पोलीस तांचो सोद घेता. तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर बुधवारा जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात महेशाक बरोच मार लागिल्लो. हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतलेच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाडकरान उक्तायल्लो. हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितर सोदून काडपाचो अल्टिमेटम पुलिशेक दिल्लो. उपरांत पुलिशेन दुबावितांचो सोद सुरू केल्लो. हल्ल्यांतले 2 दुबावीत पुलिशेच्या हातीक लागल्यात. तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी पुलिशेन जप्त केली. काल मांद्रेचो माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो जाला आणि त्या खुनी हल्ल्या फाटल्यान एक 4 व्हीलर आणि तातूंत 5 जाण बुरखा घालून आशिल्ले आणि त्यात 5 जाणांनी लोखंडी सळयांनी माजी सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर हल्लो केल्लो आणि त्या उपरांत पोलिसांची धावपळ आणि स्थानिक नागरिक सरपंच पंचायत मंडळ आणि धाव मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर घेऊन 24 वरांच्या भितर जे संशयीत आहात त्यांना धरपाचे आणि अटक करपाची. त्या नदरेंतल्यान मांद्रे जे पयली पोलीस निरीक्षक आशिल्ले शेरेफीन तांची सरकारान तातडीन ट्रान्सफर केली आणि ताचे जागेर हंगामी स्वरूपाची ताबो जे आपले मोपा पोलीस निरीक्षक आशिल्ले नारायण चिमुलकर तांचेर मांद्रे पोलीस स्टेशनाचो ताबो दिलो आणि तांणी धावपळ करून त्यांच्या टिमीन जी गाडी ह्या हल्लेखोराक वापरलेली ती गाडी ताब्यात घेतली आणि तातूंत जे 2 जाण संशयीत असले त्या दोन्ही संशयितांकय मांद्रे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि 3 जाण संशयीत आसात. गाडी क्रमांक आणि गाडयेची सविस्तर माहिती सध्या पोलिसांनी सगळ्या 5 जाणांक संशयितांक धरल्या उपरांत दितली अशी कळीत केला. ह्या वाठारांत सध्या भीतीचे वातावरण तयार जाला. ह्याका राजकीय रंग दिवपाचोय अनेक जाणांनी यत्न सुरू केल्लो आसा. आता खरी गरज आहा मांद्रे पोलिसांनी की ह्याका राजकीय रंग दिवन ही मारपेट जाल्या का आणि वेगळे कारण आसूं येता ह्याचो शोध घेवचो आणि त्या संशयितांकडे पोलिसांनी पावून खरी कितें कसोटी आसा किंवा खरी माहिती कितें आसा ती लोकांसमोर हाडची आणि 5 जाणांक जे संशयीत आशिल्ले तांकां कडक तांचेर कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. महेश कोनाटकर हल्लो प्रकरणात आपली बदनामी करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस दाखल करतलो आणि हेर बाकीच्यांचेर कायदेशीर नोटीस काडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिली. महेश कोनाटकराच्या घरा वचून भेट घेतल्या उपरांत जीत उलयतालो. महेश कोनाडकराचेर जाल्लो हल्लो ही खूप वायट गजाल जावन आसा अशें म्हणीत आमदार जितान ह्या हल्ल्याचो निशेध केलो. पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. ह्या हल्ल्या फाटल्यान कोण आसा ते बेगीनूच कळटले अशें जिताचे म्हणणे. महेश कोनाडकराची ताच्या घरा वचून खबर घेतले उपरांत जीत उलयतालो. जे मारपाक येयले ते मारतना कोणाचे तरी नाव घेतात. नाव घेता म्हणजे इनडायरेक्टली खंय तरी कनेक्ट करपाक सोदतात. म्हणजे मुद्दम हेणे अशें केले ते कशें केले म्हणून ते दाखोवंक सोदतात. सो आणि एक मुद्दम स्टेटमेंट करूंक सोदता. ह्या अख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसतली आणि मांद्रेच्या जनतेक एक जाणांनी पेडण्यातल्या लोकांक कळोवंक जाय. ह्या पयलीं खंय चलताले गन फायरिंग मारामारी सगळी कलांगूट चलताली. जेन्ना हांगा एंट्री जाली हे पयलेच फावट कारण जाला. म्हणजे हेचेर लोकांनी विचार करचो. जे स्टेटमेंट्स करतात पळय ते कितें म्हणून थंय सगळें खबर आहा. हे मारामारी कितें गन फायरिंग मार तुमी न्यूजारूय पळयताले फाटले न्यूजी गेल्या पयल्या वर्सांचे पळोवंक शकतात खंय जाताले. आयज हांगा खंय तरी येवंक जाय. लोकांनी हेचेर विचार करचे आनी हेचेर विशय काय ना. पूण एक सांगता जाला ते रॉंग जाला आनी हेचेर सोक्ष मोक्ष लागता.
कोनाडकर हल्लो प्रकरणात आपल्याचेर फटीचे आरोप करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस घालतलो अशें जिताचें म्हणणें. मांद्रेच्या जनतेन सध्या रेस्ट दिल्लो आहा, तेणी विश्रांती घेवची, काळजी घेवची आपल्या तब्येतीची. बेश्टेच आबूज जावन कितें स्टेटमेंट करचें न्हू. तेणी आपले जे पक्षाचें काम आहा तो सिनियर एक पॉलिटिशियन्स आणि म्हाका दिसता तेणी मॅच्युअर्ड आन्सरां दिवची आनी मॅच्युअर्ड स्टेटमेंट्स करचे. अशे एलिगेशन्स करता पळय तेच्या पयलीं तेणी हाजा फाटीं चिंतपाक जाय. माझे लिगल तुमकां सांगला त्या प्रमाणे लिगल नोटीस आतां वयतली, तेंच्या डिफॉमेशन केस पयली पडटली, कित्याक विदाउट एनी एविडन्स तो जो उलयता तेका रिप्लाय मेळटली. हेचेर हांव कोणाचें आयकचो ना, बाबा हें नाका तें ना, हांव स्ट्रेट अवे करतलो करपाचें ठरयलेलें आहा. कित्याक हें चड जालें, इल्ले करून हांव इतले दीस वगी आसलो, बारीक बारीक स्टेटमेंट्स सोडून घातलेले आसूं, हांव म्हाजें काम करता म्हणून. पूण हें अति जालां आतां आनी तेका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाय कितें तें मेळटलें. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सनबर्नाच्या कुफुसावाचेर निमणो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उरयलो. रोहन म्हणटा पंचायत मंडळा ह्या विशय घेवन आपल्या म्हाऱ्यान येवनी मागीरूच आपूण ह्या विशयाचेर ठाम कितें तें उलयतलो. Now the venue has comment on Sunburn after the panchayat and things come to us. I have not received it, so let us keep Sunburn for the next time. Once we get things, let the issue within the panchayats first come clear, then we talk. धारगळ हांगासर जावपी सनबर्न हो सध्या वादाचो विशय ठरलेलो आसा. धारगळ पंचायतीन 5 विरुद्ध 4 अशी मान्यताय सनबर्नाक दिली आसली तरी जे 4 पंच सदस्य आसा धारगळेतले ते अजूनय खर विरोधान आसा. हेचेर उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी आयज एका कार्यक्रमा उपरांत उलयतना सांगले की सध्या जो सनबर्नचो इशू चालू आसा तो धारगळ पंचायतीचो आसा. त्यांचो अंतर्गत विशय जो आसा हो अंतर्गत विशय अजून सुटोंक ना. तो विशय जेन्ना सुट्टो आनी तो विशय घेवन जेन्ना धारगळचे पंचायतीचे मेंबर्स आपल्या कडेन येतले तेन्नाच आपूण हेचेर उलयतलो अशें रोहन खंवटेन सांगलें. जेन्ना आमी ताका परमिशना बद्दल विचारपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेचेर कांय त्यांनी जाप दिवंक ना. पूण त्यांनी एक मात सांगलें की धारगळ पंचायतीचे पंच सदस्य किंवा सरपंच पंचायत मंडळ हो सन्मानाचो विशय घेवन जर तेंच्या कडेन येयले तर त्याच्या उपरांतूच ते ठोस कितें आहा तेंचो निर्णय तो दितले. अश्योच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फेस्ताच्या फेरये वयल्यान सोप्याकारांच्या पैशा वयल्यान केल्ले अटकेक मडगांव पालिकेच्या क्लार्क योगेश शेटकाराक 7 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फेस्ताच्या फेरयेच्या सोप्याकारांचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें आपल्या बँक खात्यांत भायल्या भायर ट्रान्स्फर केल्ले. योगेश शेटकाराक फाटल्या जून म्हयन्याच्यान गायब आशिल्ल्याचें कळटा. मडगांव नगरपालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारान होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपोकाराचे 17 लाख रुपया भायले भायर आपल्या बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्ले. पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे प्रकरण फाटल्या जून म्हयन्यात उक्ताडार हाडिल्ले. ते उपरांत योगेशाक पालिकेन सेवेंतल्यान निलंबीत केल्लो. उपरांत योगेशा आड पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केल्लो. गुन्यांव नोंद जाल्या उपरांत योगेश गायब जाल्लो. मडगांव पुलिशेन ताचे आड लुकआउट नोटीसूय काडिल्ली. 6 म्हयन्या उपरांत आता योगेश मडगांव पुलिशेच्या हातीक लागलो. आज सकाळी मडगांव पुलिसांनी योगेश शेटकर जो मडगांव म्युनिसिपालिटीक एक 17 लाखाचे फ्रॉड केल्ले ताका अटक केल्ली आनी ताका आतां मडगांव JMFCक प्रोड्यूस केलो आनी मडगांव JMFCन ताका 7 दिसांची पुलीस कस्टडी ऑर्डर केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे आमी जेन्ना मडगांवचे चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर हांकां कॉन्टॅक्ट केलो की तुमी कितें कारवाय करतले, कारण आतां सगळी नजरो आसात मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर. सो दामोदर शिरोडकरान सांगलां आतां ताका अरेस्ट केल्ले कारणान आमकां कारवाय करपाक बऱ्या पडटली. तरी आसतना आमी एकदां कायदेशीर सल्लो घेतले, आमचे एडवोकेटा कडेन कन्सल्ट करतले आनी ताजे नंतर फुडली पावल आमी घालतले. आतां सगळ्यांच्यो नजरो लागिल्ल्यो आसा की मडगांव म्युनिसिपालिटी योगेश शेटकाराक टर्मिनेट करतली काय कितें, कारण फाटले 5 म्हयने योगेश शेटकार हो गायब आशिल्लो आनी तो मडगांव म्युनिसिपालिटीन ताका सस्पेंड केल्लो. सस्पेंड करतकीर जेन्ना तूं येवन सायन मारची पडटा थंय योगेश शेटकार मडगांव म्युनिसिपालिटीक केन्नाच आयलो ना आनी ताका लागून आतां मडगांव म्युनिसिपालिटी कितें का एक्शन घेता तेंय पळोवपाक जाय. त्याच बरोबर ते 17 लाखांतले 3 लाख योगेश शेटकारान भरिल्ले आनीक 14.5 लाख उरतात ते कशे रिकवर करतली हेंय पळोवपाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मालकानीकर. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुर्चडे शाखेत जाल्ले फ्रॉड प्रकरणात आनंद जाधवाक आदनाकूय 14 दिसांची न्यायालयात बंदखण दिल्या. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुखेल मास्टरमाइंड तन्वी वस्ताची पुलीस बंदखण आनीक 2 दीस वाडयल्या. पळयात ही पुराय बातमी. जाधव आजो सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचो ब्रँच मॅनेजर काकोडा ब्रँचाच्यो आज ताचे 2 बेल एप्लिकेशन आशिल्ल्यो केपें कोर्टा मुखार ज्यो आतांच आर्ग्यू जाल्यात
आनीक JMFC ए कोर्ट केपें आणि ऑर्डरी खातीर दोनूय मॅट्रिक शेनवाराक सकाळीं दवरल्या. आतां एक बरी सांगपाची गजाल म्हणल्यार दोनूय मॅट्रिक जातूंत आमी अरेस्ट आसा तातूंत पुलिसांनी ज्युडिशियल कस्टडी मागल्या. म्हणल्यार आमचे ताजे कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन कितें कंप्लीट जालां अशें सांगलां. सो आमकां ताजी कंटिन्यूड पुलीस कस्टडी नाका अशें म्हणून ज्युडिशियल कस्टडी ग्रांट केल्या. सो कोर्टान ताका ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या आनी ऑर्डरी खातीर शेनवाराक मॅटर दवरल्या. बाकीचे आनी एक 2 ऑफेन्सीस आशिल्ले तातूंत एक ऑफेन्साक आमी एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन फायल करून ऑलरेडी ऑर्डर घेतली. सो आमी आतां शेनवाराक ह्या ऑर्डरीची वाट पळयतले आनीक वी आर होपफूल की बरी ऑर्डर येतली. केपें कोर्टाक जे केसीचेर तांकां जे आनंद जाधव जो मॅनेजर आनी तन्वी वस्ता तांकां प्रोड्यूस केला आनी कोर्टाचो आज निर्णय येयला की जो जाधव आसा ताका 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी तशेंच तन्वी वस्ताक 2 दिसां रिमांडार. तशेंच फाटल्या दिसांनी ताणें FIR बेला खातीर अपील केली. एक बेल ऑलरेडी आसा आनी 2 अपील केले. ताचें डिसिजन शेनवारा जातलें. तशेंच ते तन्वी वस्ताक ताका 2 दिसां रिमांडार घेतले. तशेंच ताणें परत एक फावटी ताणें बेला अपील केलें आयज तेजें बी डिसिजन आनी जे परत ते 2 दीस रिमांड तेजें डिसिजन घेतलें. आयज खंय तरी कोर्टान जजमेंट आशिल्लो तो लोकांचें लक्ष आशिल्लें आनी तेजेर आयज दोगांयचो जो जाधव आसा ताका 24 दीस पुलीस कस्टडी आनी ताका 2 दिसांचो रिमांड मेळ्ळा. कुडचडेंच्या पुस्ताकांची बांदोड्या RPRF शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परतून बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातलो. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापिकेची बदली रद्द केल्ल्याचे कळल्या उपरांतूच विद्यार्थ्यांनी वर्गात प्रवेश केलो. स्टुडंट आणि सध्याची आमची पॅरंट टिचर असोसिएशन आणि विनंती केल्या उपरांत 24 तासां भितर ताणी आमची विनंती मान्य केली आणि दत्तात्रय सराक हांगान दवरला. आमची सगळ्याची अपेक्षा आसा ते रिटायर जाय म्हणसर किंवा 3 वर्सां तरी ते हांगाच उरचे जाल्यार स्कुलाची प्रगती आतां जाल्यार तांचे विशय चड जातले. आनी ह्या सगळे हांगा जमिल्ल्या पालक शिक्षक संघाच्या वतीन हांव एक ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी ह्या शाळेचो माजी शिक्षक त्या निमतान तांचे मना काळजांतल्यान उपकार मानता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगा दत्तात्रय सर हांगा ट्रान्सफर जावन 3 म्हयने जाल्ले आयिल्लो. ताका काल अकस्मात ट्रान्सफर ऑर्डर जाल्या पूण तेजें रिजन आमकां मेळूना कित्याक ट्रान्सफर मारले ते. म्हणून आमी काल मॅनेजमेंटा कडेन गेले तांकां विचारलें बाबा तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारल्या. सो तेंच्या कडेन प्रॉपर रिजन नाशिल्लें. सो आमी तेंच्या कडेन डिमांड केलें की आमकां तो बॅक प्रिंसिपल म्हणून जाय. तेणें 3 म्हयन्यांचें डेवलपमेंट केलें आमच्या स्कुलाक जे डिसिप्लीन लायलें कळ्ळें न्ही त्या खातीर आमकां तो जाय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें आमी मिटींग घेता आनी तुमकां कळयता. आमी तांकां काल सांज मेरेन तर कळय सांगिल्लें. आयज जो क्रावड जातलो तो मॅनेज करूं शकचे ना म्हणून सांगिल्लें. तेंच्यांनी सांज मेरेन तर आमकां सांगूं ना. सो आमी सगळीं पेरंट्स आज हांगा जमल्या भुरगीं जमल्या की आमी जो पर्यंत तर ते रिवूक करना आमगेले ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर सराची तो पर्यंत भुरगीं स्कूल स्टार्ट करपाक दिवपा ना. सो ट्रान्सफर ऑर्डर कोणी काडले. मॅनेजमेंट काडला. विलियम्स मॅनेजमेंटान काडलेली. सो आमकां फोन आयलो मॅनेजमेंटाचो रोखडोच केलो तेंच्यांनी की आमी रिवोक करता. आमी तोंडी सांगता लेटर तुमकां थोड्या वेळान येतले स्कूल स्टार्ट करा. पूण आमची भुरगीं आयकुपाक तयार ना पेरंट्स आयकुपाक तयार ना. जो पर्यंत ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन येना तो पर्यंत आमी बॅक घेवची ना हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. मॅसेज तेंच्या कडेन केल्लो आसा. आतां आमचो मनीस लेटर घेवन येतलो. ते लेटर येतकीर आमी मागीर स्कूल स्टार्ट करपाक दितले. 3 म्हयने जाले ताका हांगा रिक्रूट केल्लो. रिटायर जाले आनी हे 7 म्हयन्यान 7 प्रिंसिपल जी काल आयल्या. भुरग्यांचेर अन्याय जाता असो आमकांय बी दिसता कित्याक आमची भुरगीं हांगा रिटायरमेंट जाता तेन्ना हांगा प्रिंसिपल ट्रान्सफर करता. सो आमकांय खंय तरी दिसता आमच्या भुरग्यांचे ते विचारूच करना काय म्हणून. होच डिमांड आमी तेंच्या कडेन घेवन गेले की रिटायरमेंट झोन हे स्कूल करनाकात. आमी फक्त रिटायरमेंट दिवपाक हांगा बसूना पिटी. आमी आमच्या भुरग्यांचोय विचार करतात. सो आमी प्रोटेस्ट केला तर 3 मंथ्सा खातीर न्ही. दीस इज फॉर फ्युचर.
गोंयान दिव्यांगां खातीर कॉम्पोजीट रिजनल सेंटर खातीर केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान दिव्यांगां खातीर अभ्यासक्रम आनी वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसतल्यो अशी घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला. बेरेस्तारा पर्वरीच्या संजय स्कुलान संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतालो. ह्या कार्यावळीत गोंयच्या फामाद दिव्यांग चित्रकार फेड्रिका मिनेझीस हांणी आपल्या कश्टान केल्ल्या 4.5 लाख रुपयांची विधी दिव्यांगां खातीर कामा खातीर ह्या संस्थेक दिला. Working in the sector of disability, today I'm extremely delighted to announce that one of its kind, a state of art composite regional center, which has been recently approved by Government of India, and I thank the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Ji Modi, and our own Union Minister, Shri Dr. Virendra Kumar Ji. This CRC will provide under one roof various courses and rehab services to all PWDs from Goa. So this is a big announcement that I was saying, and Mr. Commissioner was referring to, because this will change the life, and you would find every PWDs will find an opportunity to learn better and to have their own livelihood. Composite Regional Center. It is totally funded by the central government. कळ्ळें? एकाच जाग्यार ज्यो कितें गजाली डिसेबिलिटी सेंटराक लागता, वेदर देर आर कोर्सीस लायक ऑक्युपेशनल थेरपी आसतले, स्पीच थेरपी आसतली. आतां तुमकां खबर आसा की स्पीच थेरपीस्ट गोंयांत मेळना. आमी एड दिली सुद्दां मेळना. प्रत्येक स्कुलान शॉर्टेज आसा. हे सगळे कोर्सीस हांगा जातले. हे कोर्सीस हांगा गोंयांत ना. आतां आमी सायन लँग्वेज कोर्स सुरू केलो अंडर CRC. So CRC has already started, but at a very small scale. But it is now going to take a shape in a proper building which will be totally funded by the central government. And various courses, various rehab services, various facilities for family members of person with disabilities, which is very important, which will be started. Counseling astale, assessment थंय जातले, disability certification जातले, स्पेशल एड्युकेशनाचेर कोर्सीस थंय सुरू जातल्यो. आनी हे सगळें आसतना ताची जी रनिंग कॉस्ट जी आसा, डे टू डे खर्च जो आसा तो सुद्दां सेंट्रल गव्हर्मेंट करतली. बिल्डिंग खंय जातली? आतां स्टेट गव्हर्मेंट विल अलॉट द लँड आनी दे आर सून फायनलायझिंग द प्लॉट ऑफ लँड. मयेच्या जांभूळभाट वाठारात दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो मालमत्तो फारयलो. मजगती ह्या सारे प्रकरणात दोगांय दुबावितांचेर पुलिसेन चौकशी केल्ल्याची माहिती मेळटा. मये वाठारात मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्लो नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानात ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यानरात्री दुकान फोडपाची ही घडणूक घडल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीचे कलियाद आनी कडी तोडून दुकानात चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिसेन चोरयेचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलीं 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ले अशें कळटा. दुकानात चोरी आली खंय, केन्ना आली? तुमकां केन्ना कळ्ळें? म्हाका सकाळी कळ्ळें. तेन्ना कशें कळ्ळें तुमकां चोरी जाल्या म्हणून? हांव तर उगडून येयला, लॉक तोडलेलो आसलें. चोरांनी कितें व्हेलें भितरले? जाय गजाल सामान व्हेलें. तुमी पुलिसेक कळयल्या? कळयलें. पुलीस येयले? पुलीस येवन गेले. आतां तुमचो कितें दुबाव बी आहा कोणाचेर चोरी केल्या अशें? काय सांगूंक शकना. पोलिसांनी कितें केलें? सुणे हाडलेले? सुणे ना हाडले. जोरान संशय म्हणून घेवन येयले. हांगातले? म्हणजे जाय गजाल. जेन्ना पयलीं केन्ना जाल्ली दुकानात चोरी? नमस्कार, हांव समीक्षा आनी म्हाज्या पप्पाचें हें शॉप आसा. फाटलीं 50 वर्सां जालीं आमी हें शॉप चलयता. आनी आयज सकाळी म्हणजे काल रातचे सुमार आमच्या ह्या शॉपार चोरी जाल्लेली आसा. म्हणजे मेन जी गेट आसा ते गेटीचे लॉक फोडून चोरांनी भितर येयले ते आनी आमचे सगळे सामान म्हणजे थोडेशे सामान व्हेले. कॅश आसले ते बीन व्हेल्ले आसा. सो आमी तशी सकाळी पोलीस कंप्लेन केल्लेली. तशेंच पोलिसांनी येवन इन्वेस्टिगेशनूय केलें आनी मागीर तेंच्यांनी सगळी आमची कंप्लेन बीन बरोवन घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलां आमी इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून. तशेंच तेंच्यांनी दोग जाणांक धरला. तेंच्यांनी म्हणजे तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाक तेंच्यांनी आपयला. फाल्यां सुद्दां सकाळी 10 सुमार तेंच्यांनी सांगलां यो म्हणून आनी आमी फुडलें इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून. आतां पळोवया कितें करता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार वेचून आयल्या उपरांत भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस हाणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. फाटले 2 सप्तकां सावन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडटली हाचेर सगळ्यांची नदर आशिल्ली. निमणे मी पुन्हा येईन असो दावो करीत फडणवीसान आपल्या उतरां खरी केलेली आसा. तिसरे फावट मुख्यमंत्री पदाची शपथविधी घेतली. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्र काँग्रेसीचे अजित पवार हाणे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. सोपूतविधी सुवाळ्याक एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे हांचे स्मरण केले. ह्या वेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांचे सयत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांचे ही सुद्धा आशिल्ली. भाजपा सयत राज्यातले मुख्यमंत्र्याकूय शपथविधी सुवाळ्याक आमंत्रण आशिल्ले. देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक. आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दोगां दुबावितांक ताब्यात घेतले.